संजीवनी साखर कारखान्यासंदर्भात सरकारान आपली भूमिका कितें आसा ती स्पश्ट करची, ना तर अनुदान वाडोवन कारखानो सुरू जाय मेरेन ऊस उत्पादकांक अनुदान सुरू दवरचें। आता उशेल रोवपी 450 ते 500 शेतकार उरल्यात। सरकारान कितें तो निर्णय घेवचो म्हण गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आयज मिटींग आमचो उद्देश म्हटल्यार आमची संजीवनी सहकारी साखर कारखानो दयानंद नगर राजनगरा ही बंद पडलेल्या 5 वर्सां अंदू कंप्लीट जाता। जेन्ना बंद पडलेली तेन्ना आमी कमिटी सगळे वचून CM वाडे वचून आमी मेळोन येयल्ले, तेन्ना गव्हर्मेंटान एक आमकां योजना तयार केल्ली, कॉम्पेन्सेशन दिल्लें शेतकऱ्यांक आनी आमकां सांगलेलें 2-3 वर्सां भितर फॅक्टरी चालू जातली म्हणून। तर फॅक्टरी आजून पसून चालू जाली ना। आमकां जें कॉम्पेन्सेशन दिता म्हटलेलें तें ह्या वर्साक आमचें सोंपता तेन्ना आमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा, तेन्ना हांव सरकाराचें थँक्यू म्हणटा। तर ह्यान फुडें आमी आतां शेतकऱ्यांनी करचें कितें हो आमकां शेतकऱ्यांचेर संभ्रम येयल्लो आसा। म्हणटकूच आमी हेज्या विशीं रवी नायकाकूय वचून मेळोन येयल्ले, तेन्ना आमकां तेणी सांगलें आपूण फॅक्टरी चालू करतलो। CMकूय आमी गाठ भेट घेत आहात, तेणी सांगलें आपूण फॅक्टरी चालू करतलो। अशें करीत करीत आमची मिटींग जाता, आमी आंदोलनूय केलें, खूब हें केलें, प्रयत्न केले, तरी पूण आज पसून आमकां उत्तर आमच्या हातीन कांय मेळना, फॅक्टरी चालू करतले की ना। म्हणून आमकां लास्ट फायनल आमकां ह्या वर्साक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें आनी हेज्या फुडें आमी कितें करचें ह्या विशीं आमी शेतकऱ्यांचे थोडे आमकां गायडलायन्स जाले म्हणून सगळ्याक आमी आपयल्ले। तेन्ना आमी आयज मिटींग घेतलेली। तर आमी एक आतां हें केल्लें, आमकां ह्या वर्सा 5 वर्स सोंपता म्हणून आमी एक सरकाराक निवेदन दिवचें म्हटलेलें। जें तुमी सांगलेलें त्या हितून तुमी फॅक्टरी काय चालू करूंक ना, आमचें कॉम्पेन्सेशन जें आसलें कोण सोंपता म्हणून आमी एक सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी सायन मारपाक धाडलें। आमी लेटर आसलें आमचे कडेन, हें लेटर आहा आनी ह्या लेटराचेर बरयल्लें आसा एक तरी फॅक्टरी चालू कर, नाल्यार कॉम्पेन्सेशन फुडें वाडय। योग्य टायमार घेवचो आनी तेच्या खातीर आमी आतां निवेदन दिल्लें आसा। एक तर आमकां कॉम्पेन्सेशन वाडोवन दी, ना जाल्यार फॅक्टरी चालू कर, जेणे करून शेतकाराक फुडली वाट दिसतली। सो कॉम्पेन्सेशन आमी कितले वर्सां दिवची सर? फॅक्टरी जो पर्यंत जाता तो पर्यंत दिवचें सरकारान। आमचो प्रश्न कॉम्पेन्सेशन, आमकां मेन फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय। कॉम्पेन्सेशन घेवन आमच्या गोंयांत जे शुगरकेन क्रॉप आसा ते कंटिन्यू चालू उरपाची गरज आसा। एकमेव साखर कारखानो आतां कितले शेतकार उरले सगळे शेत आतां ऊस लायता ते? आतां जो कितले आशिल्ले? 450 ते 500 शेतकार आसा। एका टायमार ते 1900 शेतकार आशिल्ले, पूण जेन्ना सरकारान प्रशासक नेमलो तेन्नाच्यान हे शेतकार कमी कमी जायत गेल्या आनी आज ते जवळ जवळ रनिंग म्हणजे आतां उशेल रोवपी 450 ते 500 शेतकार उरल्या। पूण जे आमच्या वांगडचे शेतकार आसा ते कांय करनासतना जमीन पडंग दवरून म्हणजे बाकीची क्रॉपां घेवन उबे आसा। पूण फाल्यां जर ऊस तयार जालो, ऊसा सारकें पीक दिवपी, ऊसा सारकें उत्पन्न दिवपी आनी पीक ना, हें हांवें सांगपाची गरज ना। हें देश लेवलार ठरलेलें आसा, देशाच्या लेवलार ठरलेलें आसा। आतां हांगा ते रिकवरीचेर सांगताले, रिकवरी कमी आसलेली राज्य सुद्दां तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशा सारके सुद्दां कमी रिकवरी आसून सुद्दां थंयच्या शेतकाराक योग्य न्याय मेळचो म्हणून थंय फॅक्टरी चलयता। तेन्ना गोंयच्या सरकाराक म्हाका कळकळीची विनंती आसा, गोंयची एकमेव फॅक्टरी आनी बंद करची न्ही, ह्या फुडच्या पिळगेक चालू दवरची। आमी आतां रिटायर लायफाक पावलेला, पूण फुडली पिळगी जी येतली तांकां सगळें हॉर्टिकल्चरच परवडटलें अशें ना। तेणें एग्रीकल्चर म्हणजे शुगरकेन सारकें कस्ट क्रॉप हांगा सरकारान हें करचें न्ही, बरबाद करचें न्ही, हांगा चालू आसा तें चालू दवरचें, ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा।